जेजूनो प्रद्वार करी नाका म्हूण पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां म्हणटाना देवान सिनाय दोंगरार इस्रायल प्रजे खातीर मोइजे लागीं प्रद्वारा उदेशीं दिल्लो उपादेश मती घेता. पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण खोट्या आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. ह्या जेजूच्या उतरांनी एका दादल्या लैंगिकते संबंधी चिंतप व्यक्त जाला. लैंगिक ओढणी चुकीची वा नेगेटिव्ह म्हणून सुवार्थेकार मातेवाच्या जेजून सांगूंक ना. लैंगिक तरान एक स्त्री आकर्षित आसची देखचें चूक वा नेगेटिव्ह म्हणून तो सांगना. पूण ह्योच संगती घेवन मोतीच्या चिंतनांनी वा काळजांत लैंगिक चटवटिकांक इडें दिवपाची वा मेतेर जावपाची जेजून टिका केल्या. आनी एके रितीन सांगचें तर दोळ्यांच्या प्रद्वारा उदेशी जेजून सत्राय सांगल्या. जायत्या पुरातन बरपणी सयत स्त्रियेक जोगते नदरेन देखचे विशीं लिसांवाट आपलां. आधुनीक समाजान सयत जेजून सांगलेलीं उतरां सूक्त तरान लागू जातात. जायते फावटी एका दादल्यान आपणाक दोळे उबारन देखची रीत पळोवनूच एक स्त्री ताची दिश्ट बरी वा खोटी हें समजूंक शकता आसयत. तो वा ती कोणीय जावं, दोळ्यांच्या प्रद्वारांतलें आपणाकच राखूंक जेजूची पूण हांव तुमकां सांगतां उतरां शीद लिसांव दितात. हेरां संगी खोटे आशेची आनी काळजांत प्रद्वार आदारची चिंतना आनी चाल सोडूंक सुवार्थेची जागवणी सदां सकाळीक.